जे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाच्या वतीने आमची सेंट्रल लायब्ररी बुक प्रदर्शन घातलेलं आसा ताणी वट्ट जवळ 48 बुक सेलर्स किंवा प्रकाशक यांच्यानी आपल्या एक्झिबिशना भितर सहभाग घेतलो आसा एक्रॉस द कंट्री. आणि अशाच अनुषंगान हो एक अत्यंत म्हत्वाचो उपक्रम आज म्हज्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयान लोकां खातीर विविध तरेची पुस्तकां एकाच फ्लोराचेर तांकां पळोवपाक मेळटलीं, तांकां परचेस करपाक मेळटलीं, गिन्याना भितर भर घालपाक मेळटलें आनी जें कितें ना ती पुस्तकां आमकां ह्या माध्यमांतल्यान मेळोवपाक शकता. हांव सदांच म्हणटा की आयुश्यान पुस्तकां ही आमकां एक दिशा दाखयता आनी जगाचो प्रवास करपा खातीर किंवा जगान भितर खंय जर वतलो जाल्यार तो विविध लेखनकांनी आपलो जो अनुभव जो त्या पुस्तकांनी व्यक्त केल्लो आसा तो आमच्या खातीर खूब एक प्रेरणादायी जावपाक शकता, आमच्या जिवनाक एक वेगळी कलाटणी जावपाक शकता. आनी म्हणूनच पुस्तकां वाचन आनी वाचन जर सुटलें किंवा वचन जर तुटलें जाल्यार मनशाचें बॅलन्स जो आसा तो बिगडपाक शकता. म्हणून वाचन आनी वचन हे दोनूय गोश्टी कडेन निगडीत तातूंतल्यान जर आमकां कितें ज्ञान जर मेळपाक जर शकता जाल्यार तें पुस्तक मेळपाक शकता. आनी पुस्तकांतल्यान अश्यो बऱ्योचश्यो प्रेरणादायी अश्यो गोश्टी आज बरेचशे लेखकांनी मांडिल्ल्यो आसात. आनी हांव तुमकां म्हजेंच जर उदाहरण जर हांव तुमकां घेवपाक जर हांव सदांच व्यक्त करता, पुस्तकांची शब्दांतल्यान प्रेरणा घेवनूच आज हांव आमदार जाल्लो आहा. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन हेजें पुस्तक वाचले नंतर, कारण म्हजें राजकीय कारकीर्द ही बरीचशी संघर्शमय राजकीय कारकीर्द आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनी ताजो पुस्तक वाचून कितें करपाक शकता हेजें ज्वलंत मुर्तिमंत उदाहरण जर कितें आहा तर हांव म्हजें दिवपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव अर्ज करतलो, अपील करतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांक हेंच तें वय आसा जें ज्ञान जर तुमकां जर संपादन जर करपाक जर जाय, मुखावले 10 वर्सांनी तुमकां जी नॉलेज त्या गतीन मेळपाची तुमी आतां जर सुरू जर केलें जाल्यार 10 वर्सां मुखार मेळणारें नॉलेज तुमकां आतां प्राप्त जावपाक शकता. आनी हांव म्हणटलो की निदान कमीत कमीत 20 मिनटां ते 30 मिनटां तरी तुमचे शालेय पाठ्यपुस्तकांतले सोडून अशे तरेची कादंबरी सुद्दां वाचप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक हांव नमूद करतलो की शिवाजी सावंताचें मृत्युंजय हें जी कादंबरी जी आसा किंवा शरद तांदळे हेजें एक पुस्तक आसा आमचा बाप आनी आम्ही, ही 2 पुस्तकां वाचची जेणे करून तुमी कोण आसा, तुमकां कोण जावपाक जाय ही तुमच्या हृदयान भितर घर करून रावपाक शकता. आनी हें जर तुमी जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता पुस्तकां ही मस्तकांक एक बळकटी दिता. आनी हांव सदांच म्हणटा की पुस्तकांनी मस्तक सुदारता. जे मस्तक सुधारलेलं असते ते कुणापुढेही नतमस्तक होत नसतं. पाठीचा कणा ताट ठेवण्यासाठीच प्रत्येक माणसाने पाठीचा कणा ताट ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि ज्या माणसाचा पाठीचा कणा ताट असतो तो दुसऱ्यासमोर कधीही झुकत नसतो. आणि ही जर ताकद जर कोण जर निर्माण जर करता आणि ते आमकां पुस्तक दिता. हें आजचें हें प्रदर्शन जें आसा तें प्रदर्शन खूप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. म्हजे संचालक, म्हजे क्युरेटर, म्हजे सिनियर लायब्रियन सगळ्यांचें हांव मनापासून अभिनंदन करता, कारण इतली मेहनत घेवन तांच्यांनी आज हें पुस्तक विक्री आनी प्रदर्शन ताचें आयोजन केल्लें आसा. आनी ह्या निमित्यान सगळ्या विद्यार्थ्यांक आनी जाणट्यांक सुद्दां ही एक पर्वणी जावन आसा. एक पर्वणीचो तुमी लाभ घेवचो अशें समस्त गोंयकारांक आनी वाचकांक म्हजे नमळाईचें मागणें तुमच्या माध्यमांतल्यान आसा. सर कितले दीस आसतलो? 4 दीस. कितले सगळे गोंयकारूच आसा काय भायले? कितें ना हांवें म्हणलें मरे सुरवातीकूच महाराष्ट्रा विविध दिल्ली सगळे तरेचे पब्लिशर्स आणि बुक सेलर्स सगळ्यांचो आस्पाव आसा. टोटल 48 स्टॉल्स निघले. 48 पार्टिसिपंट्स म्हणजे वेगळे बुक सेलर्स किंवा प्रकाशक जे आसात किंवा तांचे सगळ्यांक आमी तांकां स्पेस अलॉट केल्लो आसा. डेफिनेटली हांव म्हणिल्लें आसा न्ही, आज हांव पॉलिटिशियन जर जालो जाल्यार
निराशेच्या चिंतेच्या खाईत हांव आशिल्लो पूण पुस्तकां वाचूनच त्या निराशेची खाई हांवें पयस करून आतां हांव ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पाविल्लो आसा. केन्ना केन्ना अशें जाता अशें ह्या संवसारांत भितर बरेचशे लोक आसात ही पुस्तक वाचले बद्दल तांकां न्हीद येना, तांचे बॉडीची रिलॅक्स जें मेळटा म्हणजे तसो मनीस तो कसो घेता ताजेर आसा. सबकॉन्शियस मायंड जें आसा ताका नवचेतना मन आमी जें म्हणटा तें नवचेतना मन जर आमी वेवस्थीत सांबाळून आनी ताचेर सामको डीप जर आमी विचार जर केलो डेफिनेटली वी आर गोईंग टू गेट द 100% बेनिफीट आवट ऑफ इट. आनी म्हणून हांव म्हणटा वाचात आनी म्हणटालो वाचाल तर वाचाल होच म्हजो शेवटचो संदेश.